पणजे नुस्तें मार्केटाच्या बिल्डिंगेची सामकी चवथी काय जाले। ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता। देखून 24 वरां भितर बिल्डिंग खाली करात महानगरपालिकेन दुकानदारांक ताकीद दिल्या। महापालिका आयुक्तान 12 दुकानदारांक नोटीशी काढल्या। 24 वरां भितर दुकानां खाली करप शक्य ना, आमची दुसरी कडेन व्यवस्था करात अशें दुकानदारांचें म्हणणें आहे। पणजे नुस्त्या मार्केटाची इमारत मोडपाक पाविल्ल्यान पणजे महानगरपालिकेन मंगळारा नुस्त्या मार्केटांतल्या 12 दुकानदारांक नोटीसी काडिल्ल्यो। दुकानदाराच्या कोतान महानगरपालिकेन आमची दुसरे कडेन व्यवस्था करची। दिल्ले मुजती भितर सामान दुसरे कडेन व्हरप शक्य ना। इमारतीची अवतिकाय पळयत जाल्यार आमी शिफ्ट जावपाक तयार आसा, पूण दुसरे कडेन व्यवस्था करून दिवपाक जाय अशें दुकानदार सांगतात। आमकां एक 24 आवर्स दिला, काल नोटीस येवन दिला। हांव मातशें म्हाजे उर्शी आहले ना, तांकां सांगून गेला की फाल्यां बंद करचें पडटलें म्हणून सीट मारतले म्हणून उरला। कित्याक तेंच्यांनी चिंतला पळय तें डेमोलिशन करपाची बिल्डींग तें सारकें हांव मानता एकदम बरें आहा। कित्याक खूब व्हडली जाला आनी बारीक बारीक फुडकी जोडपाक स्टार्ट रिस्क खूब आसा। त्यामुळे तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आयच्यान ते स्टॉप करतले आनी काम चालू करतले। पूण तुमकां दुसरे कडेन खंयसर अशी जागो बी दिला? ते अजून आमकां कांय सांगूंक ना तेंच्यांनी। डेमोलिश जेन्ना करता म्हणल्यार खंय तरी आमचे चिंतलेलेच न्हू। काल सडनली 5 सुमार म्हाका नोटीस आयली ऑफिसांत तुम्ही वेकेट करा म्हणे बिफोर 24 आवर्स आमकां दिलें। आनी आमी सगळे सरप्रायज जाले, सगळे टेनंटाकूय नोटीस दिली अलॉंग विथ मी ऑल्सो दे हॅड गिवन। म्हणजे हांव सरप्रायज जाला, सगळे टेनंटांची मिटींग जाल्या कितें करचें कितें म्हणून। एक्चुअली जेन्ना बिफोर दॅट तेणें सांगिल्लें आमकां बिफोर युअर शिफ्टिंग they will be shift us in temporary basis in any other building close by, but suddenly they came yesterday and सगळे चेंज झाले हेवटेन आता 24 वरां भितर खाली करा म्हणून। हाव इट इज पॉसिबल? बट तुमकां दिला कितें जागो बिगो? कांयच दिवंक ना, कांयच सांगूंक ना आनी ताजेर बरोवंक पासून ना they will be shifting म्हणून। फक्त 24 वरां खाली करा, नथिंग इज देयर। आता 24 वरां भितर तुम्ही खाली करतले? ना ना ना, आम्ही कशें इम्पॉसिबल न्ही, सगळे टेनंट आसा बाजारान 12 इन द बिल्डिंग। इट इज व्हेरी इम्पॉसिबल टू वेकेट आनी वेर दे वील गो आफ्टरवर्ड्स। बट आता सीसीपी येयले आनी समज जर सगळ्यांची म्हणजे जे कितें आसा ते काडून उडयले जाल्यार मागीर लोक कितें करतलो जे टेनंट? कारण दुसरे कारणूय आहा तेका की खूप ओल्ड जाल्या बिल्डिंग आनी तेजे कोपचे पडटा आनी ते डिमॉलिशन सिच्युएशन अनसेफ म्हणून आम्ही ready to shift tomorrow also, provided they give us temporary basis for shifting. आयज तुम्ही सीसीपी हांगा मेळपाक गेले, कितें कारण आशिल्लें? आमकां अचानक कमिशनरान काल लेटर दिला की 24 आवर्सान तुम्ही खाली करा म्हणून। तर आमी सांगूंक सोदता की आमकां थोडो टायम जाय आनी वयल्यान आमी फाटल्या दिसांनी लेटर बी केला तांकां की आमकां शिफ्ट करा म्हणून। बिल्डींग पिड्यार जाल्यार ती आमकां खबर आहा, बिल्डींग आमी भायर वचपाकूय रेडी आहा, पूण आमकां टेम्पररी आमकां भायर शिफ्ट करूंक जाय न्हू। सगळें शिफ्ट केलें आसतना आमी थंयसर कशें भायर सरतले? ताका लागून आयज आमी मेळपाक गेला, हिंगासर कोण ना। कमिशनराक मेळ्ळे तुमी? ना, ते कमिशनराक मेळपाक गेला आमी। मेहराक मेळ्ळे? मेयर बी ना, दोनूय ना, दोगूय जाण ना। सकाळच्यान आमी हिंगा 11 आहा आमी, तांकां मेळपाचें आनी मातशें टायम मारपाक आमी येयला हिंगासर। ओके, ते कोण ना। कितली मटन शॉपां आहात, कितली शॉपां आहात? टोटल 12 शॉपां आहा। सगळ्यांक नोटीस सगळ्यांक नोटीस येयल्या 12 शॉपां। तो काडूंकूच जाय, ते वेकेट करपाक जाय, ते डिमॉलिशन करतात। वेकेट करपाक म्हणून सांगला पयलीं खाली करा म्हणून। तर आमी खाली करपाक अगेन्स्ट ना, पूण आमकां खंय तरी सेटल करा पयलीं। पणजे फिश मार्केट जे आसा त्या फिश मार्केटांतल्यान 12 जी नुस्तेकारां आसात तांकां 24 वरां भितर थंयची खाली कर म्हटल्यार आनी तेंचे जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसा तेवूय बी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक डिस्कनेक्ट कर म्हटलां। आनी एक मेन रिजन अशें हेजे फाटल्यान आसा की थंय जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग वीक जाल्ली आसा आनी ती बिल्डींग वीक जाल्ले कारणान तांकां 24 वरां भितर थंयचे उठात म्हटल्यार तशेंच थंय पुलिसांचो आदार घेवन तांकां थंय उठोवपाचें काम CCTVचेर चालू आसा। अश्योच बातमी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।